गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। 1.5 दिसांच्या गणपती बाप्पांक आयज भाविकांनी निरोप दिलेलो आसा। मात्र चवथीचे वातावरण आणि ही उमेद उत्साह असोच 5 दीस अजून कायम उरतलो, हातून कांयच दुबाव ना। तर ह्याच उत्साहात सुरू करूया गोमंतकाच्या ह्या बुलेटिनाक सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत दिलो भाविकांनी 1.5 दिसांच्या गणपतीक निरोप। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत भाविकांनी केले गणपतीक फुडल्या वर्सा बेगीन येवपाचें आवाहन। चवथीचो दुसरो दीस पुराय गोंयांत भाताची कणसां काडून केली घराघरांनी नव्याची पुजा। अंदूच्या वर्सा पावसान मोडलो 63 वर्सांचो विक्रम। 1 जून ते 8 सप्टेंबर मेरेन गोंयांत 160.46 इंच पावसाची नोंद। फुडले 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी। रुमडामळ वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाची अतिक्रमणां वाडत आसात। पंचायतीचो बेकायदेशीर गजालींक तेंको, पंच विनायक वळवयकाराचो आरोप। अडवय 70च्या राजेंद्र देसायाची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल। वेगवेगळ्या पिकावळी बरोबर केल्या लिंबाच्या झाडाची लागवड। गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। शिवोले वाठारांत घातलो चोरांनी धुमाकूळ। फोडली 6 घरां, फारयले 7 मोबायल आणि 1 घडयाळ। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर। पुलीस कागाळ नोंद, फुडलो तपास चालू। आणि आता खबरो विस्तारात। आयतारा 1.5 दिसाच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन भक्तांनी व्हडा भक्ती भावनेन केले। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत 1.5 दिसाच्या गणपती बाप्पांक निरोप दिलो। पावसाची पर्वा करिनासतना भक्तांनी व्हडा उमेदीन आणि नाचत गाजत गणपती विसर्जनाक ते भायर सरले। पळयात गणपती विसर्जनाची कांय खिणचित्रां। आयतारा चवथीच्या दुसऱ्या दिसा गोंयांत नव्याची पुजा जाता। नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करपाची ही प्रथा आसा। पळयात नव्याच्या पुजेची कांय खिणचित्रां। शेनवारा चवथ, आयतारा पंचम। पंचमीक गोंयांत नव्याची पुजा करपाची प्रथा। एके वटेन गणपती बाप्पाचें आगमन जाल्लें आसतना दुसरे वटेन नवे भात शेतात तयार जाल्ले आसता। त्या नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करतात। उपरांत त्या भाताची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखयतात। आमचो चवथ जी आसा ती आमी सहकुटुंब सहपरिवार सगळेच मनयता, पण तितुतली खाशेलकाय म्हटल्यार आमी जवळ जवळ 40 लोक एका एकठांय येवन आमी हो चवथीचो सण मनयता। हरशीं आमी सगळे आडेकडे सगळे आपापल्या पोट धंद्या वेव्हाराच्या हितून, पूण चवथ ही आमी एकठांय येवन सगळे लोक मनयता। आदले सत्तय, दुसरे दीस अजून 5 दीस आमचो गणपती वार्षिक म्हणून 6 दीस आमी मनयता आणि सगळे मोठ्या उत्साहान सगळे जाणे करता। तितूंतले आमचे नवे आमी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवागांवांत वेगवेगळी प्रथा आसा। थोडे नवे हाडटा, देवळान पुजा करता, देवळान दाखयता, ते करता। आमची सदांच पूर्व परंपरागत म्हणजे आज्या पणज्याच्या सुद्दां चालू जावन आयिल्लें आसा की दुसरे दिसा पंचमी दिसा सकाळीं पुजा करून जे कणस नवे येता ते नवे ते आमी पयलें गणपतीक अर्पण करता। हरशीं सुद्दां जाल्यार खंयचो कार्यक्रम आनी कितें करतले जाल्यार गणेश पुजा हे करता। ते पद्दतीन आमचें नवें जें आयलां ते आमी देवाक अर्पण करून बरी पीक येवची सगळें हें तें करचें अशें तशें करून आमी ते नवें हाडून हांगासर पुजा करता। शेतान ते नवे कणस काडटा, ते व्हरून देवाच्या फुड्यान गणपती दवरता, थंय तेजी पुजा करता आनी मागीर आमी ते गणपती पायले उपरांत सबंद बांदून दारार आमी तो गोवन बांदून दवरता। ही नव्याची पद्दत। तशेंच आतां पयलीं सुद्दां तुमी पळयता की चवथ हो एक गोंयांतलो मुख्य उत्सव आणि सगळे एकठांय
सो 4-5 दीस धूम धडाक्यान सगळे जाण हांगासर मनयता. आतां सगळीं जाणां घरान जाता एकठांय म्हटल्या उपरांत 40 लोकांचें जेवण हें तें सगळें करप म्हटल्यार बायलां आपले परीन सगळें वावुरता, सगळें हें तें करता एकठांय जावन सगळें. आनी 5 दीस सारके मोठ्या धूम धडाक्यान आमचो हो चवथीचो उत्सव आमी मनयता. अंदू वर्सा पावसान 63 वर्सांचो विक्रम मोडलो. 1 जून ते 8 सप्टेंबर मेरेन गोंयांत 160.46 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या पयलीं 1961 160 जाल्यार 2020 162 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. उत्तर गोंयांत 165 जाल्यार दक्षिणेंत 156 पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत वाळपय 208 इंच पावसाची नोंद जाली जाल्यार सगळ्यांत कमी जो पावस आसा तो दाबोळे पावस पडला. आयज तशेंच मंगळारा आनी बुधवारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या वर्साक पावस 63 वर्साचो रिकॉर्ड मोडपाचे वाटेर आसा. 1 जून ते 8 सप्टेंबर पर्यंत 160.46 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. तसोच हेजे पयलीं 1961 160 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो. मागीर तशेंच 2020 162 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो. ह्या वर्साक तालुका वायज समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत चड पावस पडला वाळपय, 208 इंच सुमार वाळपय पावस पडला. तसोच मागीर सांग्यार पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यार 199 इंच सुमार पडला. आनी सगळ्यांत कमी पावस पडला दाबोले, हांगा 125 इंच सुमार पावस पडलेलो आसा. तशेंच नॉर्थ गोवा आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ओवरऑल नॉर्थ गोवाचे 165 इंच सुमार पावस आसा. तसोच सावथ गोवा समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ओवरऑल सावथ गोवाचे 156 इंच सुमार पावस पडलेलो आसा. अश्योच बातमी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. रुमडामळ वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांची अतिक्रमणां वाडत आसा. तांचो लोकांक हिसपास भायर त्रास जावपाक लागला म्हूण पंच विनायक वळवयकाराचो आरोप. वळवयकार म्हणटा पंचायतीचो खंय बेकायदेशीर गजालींक तेंको. नावेली रुमडामळ वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचो उपद्रव वाडला. स्क्रॅप यार्डाच्या वाडट्या अतिक्रमणाचो लोकांक त्रास जाता म्हणून पंच विनायक वळवयकाराचो दावो. स्क्रॅप यार्ड वाल्यांची दादागिरी वाडल्या आनी ह्या सगळ्याक पंचायतीचो आशिर्वाद म्हूण वळवयकाराचो आरोप. हांव तुमकां सांगपाक सोदता फायर ब्रिगेड लेट पावली कारण जो रस्त्यार आमचो मेन रोड आसा पळय, मेन रोड न्ही टोटल रुमडामळ एरियेन हो इश्यू आसा. फायर ब्रिगेडूच न्ही एम्ब्युलन्स सुद्दां फाल्यां त्रास जातले. हो जो स्क्रॅप यार्ड जो पयर उजो लागला पळय टोटली इलिगल. हांगा टोटल 6 स्क्रॅप यार्ड आसा. 7 आशिल्ले, एक स्क्रॅप यार्ड गेलो. आतां टोटल 6 स्क्रॅप यार्ड आसा. 6 स्क्रॅप यार्डान ऑलरेडी ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट सेग्रिगेट जाता, उजो लायता वायरींग खातीर, कॉपर काडटा, भरपूर कितें कितें इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा. खंयचे फ्रीज हाडटा, एसी हाडटा, सिलिंडर्स हाडटा. आतां फाल्यां काल उजो लागलो कारण हांगा इलिगली कितें कितें एक्टिविटीज करता. म्हणल्यार इलिगल एक्टिविटीज म्हणल्यार सगळे कमर्शियल एक्टिविटीज आपले पोट फायद्या खातीर लोकांक त्रासून घालता. फायर ब्रिगेड वाले सुद्दां खबर आसा की रुमडामान तर येता जाल्यार बाबा बरे भशेन येवपाचें, कित्याक गाडी लागली जाल्यार मागीर इश्यू जाता. बऱ्या कामा खातीर जे बाबा उजो पालोवपा खातीर येवपाचें आसा पळय तो इश्यू थंयच उरता आनी वेगळो इश्यू मागीर स्टार्ट जाता. सो हेजे टोटली रिस्पॉन्सिबल पंचायत. कारण हे हो जो इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा पळय भरपूर वर्सां जाली इन्स्पेक्शन करता पण इन्स्पेक्शन करतकूच फुडलो प्रोसिजर जायना. पंचायत कशी आसा, पंचायत रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली. पंचायत कानामनार एक्शन घेना. हांवें पर्सनली 1 वर्स जालें सप्टेंबरान, ह्या फुडल्या म्हयन्यान 1 वर्स जाता हांवें ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाचेर पर्सनल म्हाजी ऑलरेडी कंप्लेंट घातली डेप्युटी कलेक्टरान. ऑलरेडी तेजी हियरींग चालू आसा. पण कशें आसा आमचे ज्युडिशियल सिस्टम आसा पळय, म्हटल्यार आमचो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम, ज्युडिशियल न्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट आसा पळय तो टोटली वीक. पंचायत आसा पळय हे अजून कांय जावना. फक्त पंचायत इलिगल एक्टिविटीजाक सपोर्ट करीत आसा. सदांच म्हणटा आतां 90% इलिगल जाल्या, स्वता एडमीट करता पंचायत 90% इलिगल जाल्या. पण तेजेर 10% बाबा एक्शन घेवची आनी जर 90% जाला पळय एटलीस्ट बाबा 50%चेर कशी व्हरया हेजेर विचार करना.
विनायक वळवयकाराची स्क्रॅप यार्डा बाबतीत ही भूमिका जाल्यार दुसरो पंच समी उल्लाचो वेगळोच सूर. तो म्हणटा ही स्क्रॅप यार्डां खंय पयलीं सावन आसात, तांच्या आड कोणाची कागाळूय ना. स्क्रॅप यार्डांचो विशय IDCन पळोवपाक जाय म्हणून रुमडामळीची सरपंच शबिनाचो घोव आनी विद्यमान पंच समी उल्ला फनीबाद म्हणटा. पयलीं सुवातेर म्हणल्यार जे स्क्रॅप यार्ड्स आहा पळय ते आमची पंचायत जावपा पयलींसून आहा. ते ओल्ड जेन्ना स्टार्टींग जे प्लॉट जाले पळय तेन्नासून ते आसा. एक्चुली इतली वर्सां जाले ते कोणाची कंप्लेन ना कांय ना. इतली ते आमी कितें सांगल्यार ते सांबाळून ते चलयता, पूण तेजे कंप्लेन आयज पासून कोणाचे ना. आनी मेन म्हणटा स्क्रॅप यार्ड. आतां हेजे स्क्रॅप यार्ड मध्ये हेजे लोकांक IDCन ते पळोवपा जाय. IDC जे पयले जाल्यार तांकां खंय उगार पडले ते वयतले, ते एनी टायम ते वचपाक रेडीकूच आहा. IDCन तांकां सेटल करपा जाय मेन म्हणटा. हां हां. आनी तुमी पंचायत सायडीन कितें? आमची पंचायत सायडीन आमी एक्शन घेता. आमचे कडेन कितें येयलें आमी एक्शन घेवपाक रेडी आसा. आमची सो पंचायत तुमचे कडेन कोणाचे कंप्लेंट्स बी काय? आयज पर्यंत कंप्लेंट कोणाची ना. भीमा पाटील से ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अडवय 70चो शेतकार राजेंद्र देसायाची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल. देसाय हाणें मळ्यांत 5,000 वयर लिंबाच्या झाडांची लागवड केल्या. मात रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडला, ताचो बंदोबस्त करचो म्हणून ताची मागणी. पळयात गोमंतक TVचो खासा रिपोर्ट. हो अडवय 70चो शेतकार राजेंद्र देसाय. कदंबा महामंडळाचे सेवेंतल्यान रिटायर जाले उपरांत ताणें आपल्या जमनीत लक्ष घातलें. घाम गाळ्ळो आनी हो लिंबांचो मळो फुलयलो. मी जवळजवळ आता 5,000च्या वरती लिंबूची झाडां लायल्या आणि आता जवळजवळ 25% तरी झाडां पीक दिवंक सुरवात केल्या तेंच्यांनी आणि आता फुडें पीक दितली. तुम्ही कितली वर्सां जाली लिंबूची झाडां लायल्या? लिंबूची झाडां लायल्या 5 वर्सां जातली. 5 वर्सां. आणि आता ती सगळी लागपाक लागल्या? लागपाक लागली. हां. आणि ते झाडां बी अशें म्हणजे तेजी कितें करचें पडटा झाडां अशें म्हणजे खास तेजी? ना खास अशें कांय ना. आनी तेचे खत पाणी म्हणजे शेण आमी शेणच वापरता. आणि सगळे तुमची सेंद्रीय शेतीच सगळी? शेणच वापरता. आणि तितूर काय आता हे लिंबू मार्केटाक लोक लोणचें करपाक, रस काडपाक मागणां घेतात. कितली तरांची वरायटी आसा? लिंबून जवळजवळ 4 तरेची वरायटी आहा. कळ्ळें? मोठे लिंबू, कागदी लिंबू, इडे लिंबू आणि बारीक आणि दुसरे लिंबू असता. आणि त्या शिवाय मोसंबी, संत्री म्हणजे ही झाडां लायल्या. कारण तांकां काटे असल्या कारणान चडशे कोण येयनात भितर. म्हणजे आता तितले जनावरांचो त्रास जायना? जायना. बाकीच्या हे खाता पण लिंबूक कोणाचो त्रास जायना. ताका लागून लिंबू आणि मार्केटाक लिंबू चलता. लिंबू हे निंदाळ, संधिवात आनी कितें त्या हेका उपयोगी आहा. कॅन्सराक उपयोग जाता. सुरवेक देसाय हांणी नाल्ल, केळी, माडयो, चिकू, अणसां, मिरयां ह्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. मात ह्या पिकांची रानटी जनावरां कडल्यान नाशाडी जावपाक लागली. हाचेर उपाय म्हूण तांणी लिंबांची पिकावळ घेवपाचें थारायलें. आमची वडलोपार्जीत जवळजवळ 5 हेक्टर जमीन आहा. तितूर जास्त प्रमाणात मी पयलीं आमचे वडलोपार्जीत माड आनी बाकी असे जे पारंपारीक हे आसले तितूर पळयल्यार जनावरां काय दवरिना आली म्हणून मी मागे परिवर्तीत कसले तरी फळां घेवचे अशें ठरयलें. म्हणून मी फळ झाडां लायलीं. चिकू लायले, त्याच्या नंतर निन्या तरेची केळी लायल्यो, भोपळी, सुपारी लायली, माड लायले. परंतु प्रत्येक कडेन जनावरांचो त्रास सांगूंक लागलो. ताका लागून मगे मी विचार केलो जनावरां पासून रानटी आनी गांवठी जनावरां पासून कशें बचाव करचो झाडांचो. ते कसलें झाड? ते लिंबूच्या झाडाक चडशी ही जनावरां लागनात. लिंबांक बाजारात खूब मागणी आसा. ते भायर लिंबाक आयुर्वेदीक म्हत्वूय आसा. आतां मेरेन आपणे 5,000 लिंबांची झाडां लायल्यात आनी तातूंतल्यान समाधानकारक पिकूय मेळ्ळा.
आता लोणचे घालपा खातीर लोक आपल्या कडेन लिंबू व्हरपा खातीर घरा येतात. फुडल्या 2 वर्सांत लिंबांचे बरे पीक मेळटले म्हूण देसाय हांकां आस्त. आता ते खंयच्या मार्केटान खंयचे घालता? आमी गोवा बागायतदार, साखळी बिचोली आनी लोकल लोक ऑर्डर करतात. आता चवथीच्या टायमार बी लोक व्हरता. गांवठी लोक व्हरतात, फोन घेता. फोन म्हाज्या कडेन सगळ्या लोकांचे ग्राहकांचे फोन आहा, तांकां मेळटा तुका कितें जाय त्या प्रमाणे मी तशें तांकां धाडटा. आतां निंदळा भागासून आतां ते फोण्यासून येयल्या ऑर्डर. फोण्या लोक लोणच्याक व्हरतात आनी कित्याक करतात अशें. तेचे लोणचें हेच्या बरें हेका लागून शुगरीकय सुद्दां बरें. तुका तें धाडटा मी, पळय मागीर घालता. सगळ्या भुरग्यांनी नोकरी धंद्या फाटल्यान लागचें न्हय. आमच्या गोंयांत जायती पिकावळ घेवं येता. फकत गरज आसा ती योग्य अभ्यासाची आनी मार्गदर्शनाची. तेन्ना तरणाटे पिळगेन तांच्या जमनीचो योग्य अभ्यास करून तातूंत खंयचें पीक घेवं येता तें पळोवचें आनी शेती वेवसाय देंवचे अशें आवाहन शेतकार राजेंद्र देसाय हांणी केलां. आजच्या पिढयेन काय करूंक जाय, आपली जी जमीन आहा तेतून तेंच्यांनी एग्रीकल्चराचो अभ्यास करून ह्या जमनीत आपण कसलें उत्पन्न घेवपाचें आनी तें ठरोवन नोकरी किंवा बिजनेस करूनय आपल्या जमनीचो विकास करूंक जावो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. एके वटेन पुराय गोंयांत चवथीचे ल्हार फाकिल्ले आसतना शिवोले चोरांनी धुमाकूळ घातला. आयतारा मध्यान रायवाडो शिवोलेंतली 6 घरां चोरांनी फोडली. घरांतल्यान 7 मोबायल आनी 1 हातांतले घड्याळ फारयले. घरांची फाटली दारां फोडून चोरांनी हो चोरयेचो डाव रचलो. हो चोरयेचो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. तीन दिसांक तेणी सर्व बी केला आसतले मरे आनी राती तेंच्यांनी ते सगळे फुडीत येयलो ही सायडीन. ऑलमोस्ट कितली घरां? 5-6 घरां तेणी हे केली फुडी. 5-6 घरां तुमचे या घरा भितरले? तुमच्या घराची चोरी कशी तरेन केली? आमच्या फाटल्या दारांसून ते ओपन केले आनी भितर सरलो. फाटल्या दारांतले ओपन केले आनी भितर सरलो. कितें लॅच बीन फोडली? ना लॅच ना, ते दार कितें जालें धाकान आसलें सारकें. आता पावसान कितें जालें दार ते घड जालें न्हू, रस्त्यान बांदलेले ते भितर सरलो. आनी कितें वस्तू? 2 मोबायल येले आनी 1 घडयाळ येले. 2 मोबायल आनी 1 घडयाळ चोरी केले तुमचे. ओके, म्हणजे हो चोर मेन हा पळय तो स्पेसिफीक फाटली दारां जी आहा ती ओपन करता. ओके, हेच्या पयलीं असो प्रकार ह्या वाड्यार गांवान घडला? ना अशें जावंक नासलें. एक फाटल्या दिसांनी आयकोंक येयलेलो न्हू चोर भोंवतालो. अशें नासलें. आतां हे चवथी घडले तेंचे आनी पयले लोक सगळे आपापले हितून आसता न्हू, तो फायदो घेता. एक्झॅक्टली म्हटल्यार मी काल एक 12 ते 12:45 सुमार अंदाज अशें ते आमचे हांगासले वाड्या वयले असो बोबाळ जालो म्हणून आमकां तेंच्यांनी सकाळी फुडें येवन आमकां कळयलें की कितें तरी हांगा घर फोडलां, मागीर सायडीची हें जालां म्हणून तेंच्यांनी आमकां अलर्ट करपा खातीर सकाळी फुडें येयले. सो सकाळी येयना फुडें उठून पळयलें, तेंच्यांनी सांगलें की असो हांगासर ताणें धांवला तुमच्या फाटल्यान असो CCTV फुटेजीचेर पळय म्हणून. सो आमी पळयलो तो, तेजेर आमकां असो कळोन की मातशी ब्लँक आमकां ती
CC फुटेजीस गावल्ल्यो आसा. सो CC फुटेजीचेर म्हणजे ते अजून पर्यंत क्लियर हे विजन आमकां अजून गावूंक ना, पूण बारीकशे कितें आहा आमचे पळय ते एविडन्स CC फुटेजीचे ते आमी दिल्ले आसा. आतां हेजेर आमी अशी मागणी आसा की हेजेर मातशी कारवाई करची म्हणून आनी ते कितले बेगीन तेजेर सॉल्व करचें, नाजाल्यार अशेंच फुडें कितें फुडें मेजर जावंक शकता. पेडणेच्या कोरगांव वाठारांत एका मुस्लीम भावान आपल्या घरा गणेश मुर्तीचें पूजन केलां. फाटलीं 6 वर्सां सावन मकबूल माळीकमणी हो पत्रकार आपल्या घरा चवथ व्हडा उमेदीन मनयता. पुराय गोंयांत चवथ व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात. अशेंच एक खाशेलेपण म्हळ्यार पेडण्या कोरगांव वाठारांतलो युवा पत्रकार मकबूल माळकीमणी ह्या मुस्लीम भावान आपल्या घरांत गणेश मुर्तीचें पूजन केलां. फाटलीं 6 वर्सां सावन मकबूल आपल्या घरांत चवथ उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयता. मुस्लीम धर्मांतलो आसूनय गणपतीची पुजा करून समाजाक नवी दिका दाखोवपाचें बरें पावल ताणें उबारलां. तशेंच सगळे धर्म कशे समान आसात हें ताच्या ह्या कृतींतल्यान दिसून येता. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हांव गणपती दवरपाचो कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतांत रावतात आनी आमचे घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले. आमचे पुर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचें बंद जालें. आयज गणपती दवरता आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक. जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आली की खूब उमेद आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पुर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले. पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय. घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर, कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना. सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले. तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पूजन करता. आनी अंदून आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून आनी 6वें गणपती जे आसा आमी पूजन करता. आनी आजच्या काळान एक मुसलमान गणपती दवरता, थोड्यांक अशें दिसता आसतलें की ना बाकीचे स्टेटान दवरतात किंवा कोण तरी करतात, सेलिब्रेट करतात अशें तांचें थिंकींग आसतलें. पण म्हाका जेन्ना हांव गणपती दवरलो खूब म्हाका फेस करचें पडलें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले. म्हाज्या समाजाचे लोक म्हाका म्हणटाले की तूं दुसऱ्यांचे धर्म कित्याक एक म्हणजे गणपती कित्याक पुजता आनी कितें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले. पण जे विघ्नहर्ता आसा ताणें खूब सगळे विघ्न दूर केले. ज्यांच्यांनी म्हाका जमीन दिल्या त्यांच्यांनी हांव उपकारी आसा, ऋणी आसा, हांव केन्नाच विसरचो ना. आनी त्याच बरोबर एक सांगूंक सोदता की माणूस हो एक धर्म आसा, त्याच्या फुडें आनी खंयचेच धर्म ना. आनी एकमेकाक मदत करपाक जाय. जात पात धर्म करून अहिंसा मारामारी करून कांयच मेळप ना. लास्टाक आमकां वचपाकूच जाय, एक ना एक दीस सगळ्यांक वचपाकूच जाय. पूण हे करत आसतना खंय तरी आमी बऱ्या आनंदान प्रेमान जर रावात जाल्यार सगळ्यांक बरें, हेच म्हाजी इच्छा आसा. आनी हांव फुडें सुद्दां हांव लोकांक मागणी करिना की म्हाजे हांवें गणपती पुजले किंवा तुमी दुसरे धर्माचे हे करा किंवा हे करा. आपापल्या धर्माने आपले प्रत्येक धर्म हे पवित्र आसा. प्रत्येक धर्माचे रिस्पेक्ट करप खूब गरज आसा आनी ते रिस्पेक्ट प्रत्येकाने करचे. हांव अशें म्हणना की हांव गणपती पुजा, मुस्लीम तुमी पुजा नाका. तूं मुस्लीम आसा गणपती दवरप ना आनी कितें हेर खूब जालें. पूण जेन्ना परिस्थिती बदलता तशें काळय बदलता आनी लोक तुमचे कडेन एप्रोच किंवा तुमचे कडेन बघण्याचो दृश्टिकोन जे आसा बदलता. पूण खंय तरी आमी ज्या समाजान रावता त्या समाजाची रिस्पेक्ट करप, प्रत्येक धर्माचो आदर करप. आनी हांव एकूच म्हणटा परतून की मनीसपण हे जे आसा हो एकूच धर्म आसा, हेच्या फुडें आनी कांयच ना. हांव इतलेच घेवन वयता आनी हांव इतलें सांगूंक शकता की गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. पुराय गोंयांत शेनवारा गणपती बाप्पाचें आगमन जालें. लोकांच्या घरांनी तशेंच सार्वजनीक गणपती मखरात बसल्यात. दर वर्सा पुराय गोंयांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां आनी गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी गणपतींचे वेगवेगळे देखावे साकारतात. अंदूय मंडळांनी आनी पुलीस स्टेशनांनी तरेतरेचे देखावे साकारले. पळयात तांची कांय खिणचित्रां.
तर हे आशिल्ले गोमंतकाचे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. गणपती बाप्पा मोरया.